मोटर व्हेकल कायद्यात सुदारणा करपाक केंद्रान ऑगस्ट 2016 हें बिल हाडिल्लें. तें बिल स्टँडिंग कमिटीक धाडचें पडलें आनी निमाणे एप्रिलांत ताचो कायदो पास जालो. लोकसभेन आतां ह्यो सुदारणा पास केल्यात. केंद्र सरकारान फायन 10 पट वाडयल्या आनी आनीक 10 पट मेरेन वाडोवंक राज्य सरकारांक वाव दवरला. नवे तालांव पळयात. लायसन नासतना अनधिकृत गाडी चलोवप, अजराचो तालांव 5,000 रुपया केला. लायसन नासतना गाडी चलोवप, 500चो तालांव 5,000 रुपया केला. ओव्हर स्पिडींग, 400चो तालांव 1,000 ते 2,000 रुपया केला. भयानक पद्दतीन गाडी चलोवप, अजराचो तालांव 5,000 रुपया केला. सोरो पिवन गाडी चलोवप, 2,000चो तालांव 10,000 रुपया केला. स्पिडींग वा रेसी मारप, 500चो तालांव 5,000 रुपया केला. सीट बेल्ट घालप ना, 100 रुपयाचो तालांव 1,000 रुपया केला. दुचाकी ओव्हरलोड करून चलप, 100 रुपयाचो तालांव 2,000 रुपया केला आनी 3 म्हयने लायसन्स सस्पेंड जातले. हेल्मेट नासतना चलोवप, 100 रुपयाचो तालांव 1,000 रुपया केला आनी 3 म्हयने लायसन्स सस्पेंड जातले. ओव्हरलोडिंग, पयलीं 2,000 रुपया तालांव आनी दरेका टना फाटल्यान 1,000 रुपया फायन आसली. आतां वाडोवन 20,000 रुपया तालांव केला आनी दरेका टना फाटल्यान 2,000 रुपया फायन. लायसन निलंबीत आसतना गाडी चलोवप, 500चो तालांव 10,000 रुपया केला. आतां गाडी चलयतल्याकूच न्ही, गाडी चलोवपी अज्ञात वा मायनर आसल्यार ताचे कडेन गाडी पातयेंतल्या पालकांक वा गाडयेच्या मालकाक आतां ख्यास्त जातली. कांय नवीन गुन्यांव आनी शिक्षा ह्या कायद्यांत घाल्यात. एमर्जन्सी गाडयेक वाट दिवप ना, 10,000 रुपया फायन. मायनरान वयले कायदे मोडल्यार गार्डियन वा मालक दोशी थारता, 25,000ची फायन आनी 3 म्हयने कादय. गाडयेचें रेजिस्ट्रेशन रद्द जातलें. मायनरान फॅटल एक्सिडंट केल्यार मायनर भुरग्याच्या पालकांक 3 वर्सांची बंदखण. कायदे चालीक लावपी अधिकाऱ्यांनीच कायदो मोडल्यार थारायल्ल्या तालांवा परस दोबरात तालांव. गोंयचे येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकार म्हणटा, नवे नेम चालीक लागतकीच फुडल्या 5 वर्सांत गोंयच्या रस्त्यांचेर 90% एक्सिडंट देंवतले. आम्हीच केल्लो न्ही, आमी आशिल्ले न्ही ते आमी एक्ट करता अमेंड करपाक. वेरियस मिटिंग्स वर कंडक्टेड इन दिल्ली अंडर द लिडरशिप ऑफ युनियन मिनिस्टर. ते आता राज्यसभेत वचपाक जाय. तेन्ना तुगे राज्यसभेत वता. मागीर रुल्स येतले आनी रुल्स इम्प्लिमेंट करपाचे. त्यानंतर जे एक्सटेंड बी जाता ते 90% एक्सटेंड कमी जातले. काही कालांतरान 5 वर्सांत तो एक्ट इम्प्लिमेंट जर स्ट्रिक्टली करत 90% एक्सटेंड कमी जातले. इतले स्ट्रिक्ट जाता कारण तातूंत अशें आसा की हे जे 18 वर्सां सकयले भुरगे बी जर सापडले न्ही तांकां 3 वर्सां सजा आसा. आवय बापायकूय धरता हितून. आवय बापायकूय आसा आनी तांकांय आसा. दारू पितना जर मनीस सापडला 10,000 पर्यंत फायन आसा. तिसरे फावट सापडलो लायसन कॅन्सल आसा. अशे खूब गोश्टी आसा जे खरेंच गरज आशिल्ली गोंयांत. राज्य सरकार जाय जाल्यार हे तालांव आनीक 10 पटींनी वाडोवंक शकता, अशी तरतूद कायद्यात केल्या. म्हणजे हेल्मेटा वयली 1,000 रुपयाची फायन राज्य सरकार 10 पटींनी वाडोवन 10,000 करपाक शकता आनी लायसन नासतना चलयतल्याक 5,000च्या जाग्यार 50,000ची फायन मारपाक शकता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.